मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. टी टायम चा दवरला आणि आयज आसा ब्रेकफास्टाक फोव केला. हे पळय फोव शिवाय गरम गरम जाय खंय फोव म्हणून हांव हितून घालून दवरता. हितून मातशें गरम उरता फोव. ओके, सो चाय जाले. फक्त हांव म्हण शिव उरला पिवपाचें. मागीर इशूकाक भरोवंक जाय. सो थोडे फोव न्ही हांव दवरता इश्विकाक, कित्याक आयज ताका फोव खावयता. सो आयज सगळें हें दवरता जाग्यार बरें सुकलें. खूब मस्ती करता इश्वी, एक जाग्यार बसना. एक जाग्यार काल बरें धुवन काडलें हांव. असलें धूळ सामकें अशें बेजार येता सारकें. पळय सगळें हो पळय हांगा गांव भोंवता. हो पळय हो गांव भोंवता. सो हें सगळें जाग्यार दवरता. सो सकाळी ब्लॉग स्टार्ट केलेलो, मदीं मदीं क्लिप घेतले, मागीर करूंकच ना. ताका नाळेले आयज बेगिना न्हिदलो. टायम जालो 11:30. रडपाक लागलो. ताका बेगिना न्हीद घालना हांव. म्हणजे बेगिना उठ्ठा न्ही, सो आई बापायन न्हीद घालनाका. पण कितें करता रडत आहा म्हणून आतां बेगिना बेगीन न्हीद घातले. सो आतां बेगिना बेगिना रांदता की आतां उठ्ठलोय बेगिना. ओके, काल आमी भायर गेल्ली न्ही, येतना थंयसर पर्वरी न्ही फ्रुट्स बसलेले. फ्रुट्स घेवन येयल्ले. सो एकाने आतां वॉश करून दवरूंक जाय, नाल्यार ऋत्वीक न्ही बेश्टें काडून असोच खाता. मागीर ताका याद उरना वॉश करूं जाय म्हणून. सो हांव कितें करता, वॉश करून न्ही दवरता फुड्यान, सो मागीर खावूं न्ही. ओके, सो थंय न्हिदलो आहा. मातशें ब्लिंकिटान म्हाका थोडे कोथमीर आनी स्वीट कॉर्न ऑर्डर करूंक जाय. स्वीट कॉर्न आसा थोडेशेच, की फाल्यां ताका टिफिनाक कितें करूंक जाय म्हाका स्वीट कॉर्न. कळ्ळें? तो तुमकां एक टिफीन सिरीज तितून येतलो, कळ्ळें न्ही. सो स्वीट कॉर्न जस्ट थोडेशेच आसा. म्हटलें आतां हांव ऑर्डर करता. येतले. कोथमीर सोंपले आनी आतां म्हाका भाजी करूंक जाय. ताका कोथमीर आसा, सुकला सगळें. ओके, सो आतां फ्रूट सगळें पयलीं वॉश करून घेता. सो काल न्ही ताजे कडेन हेंय आसलेलें मँगो. सो ऋतीक बापालो मँगो घे म्हणटालो. सो मँगो घेतले. सो चिंतलेली की आयज इशूकाक ओट्स आनी मँगो आनी दूद घालून करया म्हणून. पूण आयज ब्रेकफास्टाक केलेले पोहा आनी आयज तेणें पोहा खालें, कळ्ळें न्ही. एकूच हांवें पेरू हाडला हें पळयात, एकूच. बरें हेका वॉश करता. काय पळय हें न्ही केसरी मँगो खंय. हें पळय केसरी मँगो आनी असले धाकटे एप्पल हाडला. सो आयज ऋतिकाक न्ही हांवें हें घातलें ऑरेंजीस. पपया एक हाडले हांवें धाकटेशेच. इशूकाक लायक पपया, ते स्वीट आसल्यारूच तो खाता. सो पपया आनी पोमोग्रेनेट जस्ट दोनूच हाडला हांवें. कित्याक हांवें थोडे हाडला खबर आहा, इफ एकूच फ्रूट सपोज तुवें चड हाडलें न्ही आनी तेच ताका दिलें न्ही फ्रूट, तो खावपाक हें वाजयता. ताका डिफरंट जाय. असले ऑरेंजीस बरे, हे सामके स्वीट आसता. सो एप्पल न्ही हांवें धाकटेच हाडला. कित्याक खबर आहा, ते एप्पल कित्याक आतां कट करून दिलें न्ही टिफिनार ऋत्विकाक, ते मातशें ब्लॅक पडटा. सो अशेंच ताका फूल दिता हांव एप्पल. सो आयज ताका न्ही हांवें ऑरेंज दिला, एप्पल दिवंक ना. सो हें बरें हेका वॉश करता. सो म्हाजे कडेन न्ही हें आसा लिक्वीड, तें लिक्वीड घालून न्ही मातशें वॉश करता, मागीर बरें पडटा. काल म्हाका टायमूच मेळूंक ना. काल मातशें लेट जालो घरा पावपाक. सो म्हणटा आतांच वॉश करून दवरुया. पण चेतन आयज कट करतले मँगो. पळय स्वीट आहा ना, तो स्वीट आहा म्हणटालो. जालें हें वॉश करून हांगाच दवरता, मातशें उदीक गळो न्ही. सो काल तरी रातचे मातसो बरो पावस पडलो. आमी हांगा गेल्ली न्ही, काल तुवें ब्लॉग पयलो आसतलो सिकेरीम. असलो पावस थंयसर, चड म्हाका शूट करूंक मेळकूच ना, कित्याक छत्री धरतले की व्हिडिओ काडटले. इतलो पावस आनी खूब एन्जॉय केले आमी. सामको वारो मारता थंयसर, रावपाक जायना, छत्री बी उरना हातीर. इतलें आमी काल बरें एन्जॉय केलें. खूब बरी दिसलें काल खबर आहा. म्हणजे अशें दीस तुमकां खबर आहा न्ही, पावस खूबच कमी आहा, अशें पावसान भिजप. आनी काल इशूका मातशें एन्जॉय केलें पावसान. मातशें भिजोंक जाय हाका न्ही. सो तांकांय मातशी संवय जावंक जाय पावसाचे. कित्याक आमी कितें करता, थंडी जाता म्हणून ताका हें करता, चड ताका भिजोंक ना. ताका कळोंक जाय हो पावस पडटा म्हणून, तांकां कितें कळटा. तर काल बरें एन्जॉय केलें. ओके, आनी आयज पळय तर सकाळच्यान कडक वत आसा, सामकें वत पडला.
एक बरें म्हणजे कपडे सुकले म्हणजे हांवें पयर बेडशीट बीन वॉश केल्ले न्ही सगळे करकरी सुकला. ओके सो चला आतां हांव भाजी करता. सो आतां करता हांव भेंडीची भाजी. आई गेला शावर घेवपाक. सो आई चिंतलेलें की इश्विकाक फ्रायड रायस करया म्हणून म्हणजे ताका एक न्यू कितें करूं सोदता हांव. फ्रायड रायस करया म्हण चिंतलेलें. बासमती तांदूळ बी सगळें आसा. सो मागीर चिंतलें की आयज भाकरी केला. आईज म्हटलें दाखयता तुमकां. आयज भाकरी केला. सो आयज केला भाकरी. सो कित्याक लागून भाकरी भाजी करता न्ही हांव भेंड्याचे. सो भेंड्या वांगडा खावपाक भाजी वांगडा खावपाक. ओके सो भाकरी केला. सो चिंतलें की खूब दीस जाले इश्यूकाक ज्वारीची भाकरी घालूंक ना. सो आयज दाळ केला. दाळे वांगडा तेच भाकरी पिसीस करपाचे आनी दाळेर मातशें भिजत दवरपाचें आनी तेका आयज तेच खवयतलें हांव. सो शीत बीन जेवपाक मातसो वाजयता कळ्ळें तुमकां न्ही. सो म्हटलें आयज ताका शीत बीन कांय करना. ज्वारीची भाकरी आनी दाळ बरें भिजत दवरता. वयर इल्लेशें घी घालता आनी ताका आयज तें खवयता. इल्लें तरी खालें न्ही पुरो. एटलिस्ट पोटान तें पडोवंक जाय ज्वारी सामकें हेल्थाक बरें कळ्ळें तुमकां न्ही. सो आतां न्ही हांव भेंड्याची भाजी करता आनी कांय व्हडलेशें स्पेशल ना. आयज हांव म्हटलें आई आनी हांव शीत जेयना. सो म्हटलें म्हाका शीत नाका जेवपाक आयज. जस्ट थोडेशेंच दाळ केला इश्विकाक रित्विकाक आनी शिवनाथाक तेंकांच. हांव जेवचें ना शीत बीन फक्त भाकरी आनी भाजी खातलें. ओके सो हें हांव करून घेता कित्याक आतां हांव न्हिदलाय बेगिना उठ्ठलोय बेगिना मागीर वाज हाडटलो. ओके हें सगळें करून घेता मागीर मेळटा तुमकां. ओके सो भेंडी हांवें कट केले इल्लेशें जालें मागीर शिव मागीर बोब मारतलो. इल्ले भाजी केला कित्याक भाकरी वांगडा भाजी चड लागता न्ही. सो मागीर हांवें आतां ब्लिंकिटांतलें भेंडे ऑर्डर केले. ते मागीर कितें जातलें बरें हांव न्ही फ्राय करून करता. ते फ्राय जाले न्ही ते मागीर इल्ले जाता. सो ब्लिंकिटांतल्यान न्ही ऑर्डर केलें हांवें 1/2 किलो. कोथमीर जाय आसलेलें कोथमीर बरें फ्रेश येयला टमाट जाय आसलेलें सगळें ऑर्डर केलें आनी मशरूम एक ऑर्डर केला. आयज मशरूम न्ही बटर गार्लीक करता. दे लायक रित्विकाक. सो बरें फ्रेश येयला हें मशरूम. सो इश्युकाक हांवें न्ही एक सेलेक्ट ऑर्डर केला. हें इमर्जन्सी हांव ऑर्डर करून दवरता. आयज ऑर्डर केला हांवें वीट हनी. सो ताका जाय पडटा केन्ना केन्ना आमी केलें जाल्यार खावन ताका वाज येता. ओके सो कांय जावना म्हणजे टोमॅटो आनी जाय गे. टोमॅटो इतलेच जाला आनी टोमॅटो म्हारग जाला खंय 40 रुपया. म्हापसा तितलेच रेट 40 पयर गेले तेन्ना म्हापसा 40 रुपया. ओके आयज उठलो बेगिना म्हणजे लायट गेली. आतां परत हांगा येता. आं एप्पल जाल्यार एप्पल खायना. सो जालें म्हाजें भाजी भेंड्याची भाजी जालें. सो हें पळयात भाजी जालें. मशरूम हाडलेलें हांवें म्हणजे बटर गार्लीक करया म्हटलें. सो जालें म्हाजें करून कोथमीर घालता. हें लायक आमकां सगळ्यांक हें ऑर्डर करया म्हटलें मशरूम बरें फ्रेश येयलेलें. सो जालें म्हाजें किचन मातशें मॅस जाला. आयदनां बी घासता हें शावर घेता. ओके मागीर मेळटा तुमकां गरमी जावपाक लागला आनी हेका लागून न्ही सगळें हांगा विंडो तरी हें बंद करचें पडटा कित्याक वारो येता अशें गॅस लागना. हें तरी दार बंद दवरचें पडटा हेका लागून आनी गरमी बसपाक जायना आनी फॅन बी लायले न्ही हांगा म्हणजे गॅस लागना फायर असं हें जाता ताका लागून. जालें म्हाजें. सो हेका न्ही हें घालून दिलां ऑरेंज चोखता तो. पावस येयलो बरो व्हडलो जस्ट बरो आतां व्हडलो येयल्लो पावस गेलो आनी रित्वीक येवपाचो टायमूच जालो आनी रित्विकान हांवें छत्री व्हरूंक ना. सो येतलो अशेंच चल्लां पावसाचे दीस. बरो व्हडलो येयलो गेलो. आतां वत येतलें आनी 15-10 मिनटां आनी व्हडलो पावस येतलो अशें जालां आतां पावसाचें. सो आयज इश्युकाक दाळ केल्लें न्ही आमी दाळेनूच हें घातलां हांवें रोटी घातला. ताका मातशें सोक जावं न्ही तें सोक जावपाक न्ही टायम लागता मातशें मोव सॉफ्ट जाता मागीर तें. आनी वो हांगा आसा हेका दिला ऑरेंज तितून घातला चिवरान घातला आनी घेवन भोंवता पळय तो. वो आयलो स्कुलांतल्यान. कितें तें फ्रेंडशीप डे आज फ्रेंडशीप डे जालो मरे काल. काल फ्रेंडशीप डे म्हटलें म्हाका खबरूच ना. राखी बांदला मरे म्हाका काल खबरूच ना काल फ्रेंडशीप डे म्हणून. लेट रातचें कळ्ळें म्हाका फ्रेंडशीप डे म्हणून खबरूच ना म्हाका. सो इश्युकाचे न्ही जेवपाचे जागो चेंज जाल्लो आसा बरें. आतां तो ते चेअर आहा पळय तेजे थंय तो बसात ना म्हणजे घातलें न्ही उबो रावता आनी ताका बेल्ट आहा तो बेल्ट सपोज घातलें न्ही तो उबोच रावता आनी घातलें सुद्दां न्ही अजिबात जेयना. सो ताका आतां हांवें हांगा बसोवपाक स्टार्ट केलें. म्हाका दिसता 8 दीस जाले हांगा बसलो न्ही मातसो जेयता
कळ्ळें तुमकां न्ही. आनी ताका कितें खेळपाक दिवंक जाय. ताका कितें न्ही अशें खेळपाक प्लेट चमचो बीन दिवंक जाय जाल्यार तो बरो खाता. म्हणजे एक 10-15 मिनट लागता हांगा पासून खावपाक. आनी थंय कितें जाताले ताका टीव्ही लावचें पडटाले कळ्ळें न्ही. सो आतां हांगाचं टेन्शन ना. ताका प्लेट बीन दिवपाचें तो खेळटा म्हणून हांव बेगीन बेगीन भरयता. सो ताचें आतां चेंज जाल्लो आसा जागो. फ्रेंड्स हॅपी फ्रेंडशिप डे. फ्रेंडशिप जालो काल. एक कपडो हाड वले करून. सो हांगा तो बसून बसून खाता. ब्रेकफास्टूय हांगाच करता हांव ताका. आनी लंच डिनर सगळें हांगासरूच. इश्वी इश्यू काय न्यू प्लेस. जस्ट थोडे दीस हांगा बसतलो इश्यू म्हणटा मागीर तो वयर बसतलो खंय. जाल्यार कोण भरयतलो पप्पा भरयतलो न्हू रे. असले तांकांय न्ही एकूच जाग्यार बसून न्ही तांकां ते वाजयता. तांकां कितें चेंजीस जाय. ते मागीर बरें बसता मागीर घे. सो आयज रायस बीन कांय ना भाकरी आनी दाळ खातलो घे खेळ. ओके शिव येवंक ना अजून. म्हटल्यार एका पयलीं भरया म्हटलें जाल्यार एका हांव मागीर भरयता आमी जेवून जाले की. जाल्यार हांव बेगिना उठला न्ही न्ही. सो म्हटलें एका पयलीं बरोवया. ओके एका भरयता मागीर मेळटा तुमकां. सो सांज जाली. सांज दनपार जाली. ऋत्वीक जस्ट आत्तां गेला ट्युशनाक. म्हटलें स्टडीज बीन घेतले आनी तो ट्युशनाक गेला. सो हेका आतां न्हीद घालता. हेणें पोटी केला न्हू रे. क्लीन करपाक येयल्लें हांव. ओके सो म्हटलें तो ब्लॉग एंड घेता आनी कांय ना दाखोवपा सारकें. सो काल म्हाजे सगळे बेडशीट बीन सगळे बरें सुकले. फोल्ड करून दवरला. फक्त हें सगळें कबाडान दवरूंक जाय. कामां सोंपलें. एक काम सोंपलें आनी एक काम किचनाचें काम जालें. मागीर दुसरें काम कपडे बिपडे फोल्ड करून दवर तशें मॅस उरता. राव सो हेका आतां हांव न्हीद घालता. सो हेका सगळे कपडे बी चेंज करता. पोटी केला हांवें. सो म्हटलें क्लीन करया सगळें. ओके आनी कांय ना आयज बारीकसोच ब्लॉग. आयज दाखोवपा सारकें कांय ना. ओके कितें कितें न्हिदता. आतां न्हिदतलो तो मागीर न्हिदलो की आयज मातशें हांवें म्हाजी योगा आसता. मागीर योगा मागीर थोडेशें आयज वॉकिंग करतलें कळ्ळें न्ही. तो न्हिदलो की मागीर मातशें फ्री जाता. सारको 5 न्हिदतो. आतां घालता ताका हांव जुलान. आतां 4 जाली. मागीर जुला हालयता म्हटल्यार म्हाकाय हांगा जॅम येता. मागीर न्हिदतो मागीर 5 सारके 4:30-5 जाता न्हिदपाक. ओके सो भायर मातशें आयज दमट आहा. ओके चला इतलेंच. आयजचो व्लॉग कशें आसलेलें कमेंट करात. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तर माय नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर.